ओनू पडिल्ल्या उटंगराच्या पावसात काणकोण देवबाग आडपे वाठारांतल्या खूप पोरण्या पुर्तुगेजांच्या काळात बांदिल्ल्या अशी महादेवाच्या देवळाचो स्लॅब कोसळपाची घडणूक घडली। या घडणुकीत देवळात आशिल्ले महादेवाचे लिंग, नंदी तशेंच गणपतीची मूर्त स्लॅबा पोंदात चिड्डल्या। सुदैवान त्या वेळार कोणूच थंय नाशिल्ल्यान जिवीत हानी टळ्ळी। लोकवस्ती पासून पयस आशिल्ल्यान या घडणुकेचो अदमास थळाव्यांक आयलो ना। सोमाराक जेन्ना भटजी हांगा पुजा करपाक आयले तेन्ना तांकां हे दुर्दैवी चित्र पळोवचें पडलें। तांणी रोखडेच ह्या जमनीच्या मालकाक कळीत केल्लें आसा। ही खाजगी जमीन आशिल्ल्यान नगरपालिका कसलेच पाऊल उबारूंक शकना। हाचे आदीं ह्या देवळाची पुनर्बांदणी करपा खातीर यत्न केल्ले, पूण जमीन मालका कडल्यान ना हरकत दाखलो मेळोंक नाशिल्ल्यान हें काम अर्दवट उरलें, अशें नगरपालिकेची नगराध्यक्ष सारा नायक देसाई हिणें सांगलें। हांव सोमसोमारा घेवन पूजा करता। खूब वर्ष जाले, 35 वर्स सुमार जाले हांव पूजा करपाक लागला। जाल्या पयलीं ती मोडून पडले, हांव घेवन ते तांकां बांदपाक लायले, मागीर ते बांदून काडले तेमी, आनी तेजे नंतर ते बांदकाम ते सारकें जालें नाका कितें म्हणून खबर ना, पण ते पडले तर ते सगळे कळयले, मालिका बी सांगला। आज एक 4 दिसा पयलीं एक घटना घडली, ती म्हणल्यार आमच्या जो वार्ड म्हाजो लागता, वार्ड नंबर 11 देवबाग, त्या अडप्या गांवाक एक देवस्थान आसलें महादेवाचें, शेकडो वर्सां पयलींचें। ते तेंचो जो स्लॅब आसलो तो कोसळ्ळो, आनीक तो देव तेज्या पोंदाक हें जालो। खुबशे आमच्या देवाबागकारान किंवा पावळकारान आनी इतर लोकांक, काणकोणकारान ते देवूळ बांदपाचे खुबशे प्रयत्न केले, कारण ती प्रॉपर्टी जी आसा ती प्रायवेट प्रॉपर्टी पडटा, आनीक प्रायवेट प्रॉपर्टी असल्या कारणान ते NOC मागता म्हण, आनी तेंची जी NOC मेळना म्हणून ते बांदपाक पडना आयज पर्यंत। म्हणून ही जी घटना जाली आसा ती अशाच कारणाक ते मदीं बांदले गेल्ले जाल्यार आज ते बरे आसताले। शेकडो वर्साची परंपरा असले हे देवस्थान वरच्या पावसान वयलो स्लॅब कोसळून पुरायपणे तितून भितर देव, महादेवाचें लिंग, गणपती आनी नंदी हे दैवत थंय चिड्डला। संपूर्ण सगळी पुराय स्लॅब हो त्या ठिकाणी कोसळ्ळो आसा। ह्या जाग्यार जो भट येतालो देवबागाचो, तो जेन्ना पुजा करपाक आयलो तेन्ना ताका कळ्ळें, गेले 4 दीस जाले ही परिस्थिती हिंगा आहा। काणकोणचो लोक हो धार्मीक दृश्ट्या अतिशय जागरूक। ह्या देवस्थानाची परिस्थिती आयज शेकडो वर्सांची परिस्थिती आज अशी परिस्थितीन आसा, हे काणकोणच्या लोकांनी खंय तरी नदरेन हाडून खंय तरी ह्या देवस्थानाचो उद्धार जावपाक जाय। कारण ह्या देवस्थानाक अबू ह्या ब्राह्मणांनी ही स्थापन केल्ली परंपरा मोठी आसा, आनी हो देवही मोठो आसा। जरी ल्हानशी जरी मंदिर जरी जालें तरीकय शेकडो वर्सां पयलीं केल्ली। गोमंतक TV खातीर सोयरू कुमार।